Davud Constituency Forum आणि आयचो प्रेस कॉन्फरन्साचेर दोन इश्यू आहा. पयलो इश्यू सलमान खान CCFान पळय PIL रीट पिटिशन फायल केला, काल ताका ऑर्डर दिल्या. दुसरो इश्यू हा आमी हायकोर्टान आनी NGTन बानाची केस घातलेली, ती अबावट 5 years जाली आनी काल तेजो जजमेंट जाला. हांव पयलो उलोवंक सोदतां सलमान खानाच्या इश्यूआचेर. ही सलमान खानाची केस आतांची न्हू. हो प्लॉट पयलो 2005 भितर कंस्ट्रक्शन येतालें 2005 सन एंड सेंट ते कंपनीन भितर एक गेस्ट हावस आनी 2-3 बंगले एप्रूव जाल्ले. तेन्ना CCF नासले, पूण सिकेरी आनी कांदोली लोकांनी तेजेर ऑब्जेक्शन घातलें आनी हांव एकटो सिग्नेचरी त्या कंप्लेनाचो. तो मागीर प्रोजेक्ट थंयसरूच बंद पडलो. बुस्टोच बंद पडोंक ना, कोर्टान वचोंक ना कोण. पूण आमी CRZाक आनी तशेंच टावन प्लॅनिंग पंचायतीक कंप्लेन करून हो प्रोजेक्ट बंद पडलो. आनी ताका खूब टायम जालो बंद पडल्यार. तेन्ना बुस्टोच बंद पडोंक ना, ताका CRZान आनी लँड सर्वेन हो प्लॅन केल्लो. हो प्लॅन CRZाचो. हो तुमकां हांव कॉपी दिता हाची. हो प्लॅन 2006चो आनी हेजेर दाखयलेलें आहा हो फूल प्लॅन. हो प्लॉट पळय आहा 82 तितलोच हितून पडटा, NDZान पडटा, नो डेवलपमेंट झोन. मागीर फुडें हो प्लॉट घेतलो क्लासीक सिटी इन्वेस्टमेंट प्रायवेट लिमिटेड ऑन 24 March 2010. तितल्यान तेणी थंयसर कंस्ट्रक्शन प्रपोज केलें आनी तेंकाय दुसरो प्लॅन 2016 आनी एक प्लॅन तसोच CRZान आनी आमच्या लँड सर्वेन हो केल्लो आहा. हो आख्खोय प्लॉट NDZान पडटा 82/0. मागीर ते जाले उपरांत सलमान खानान हो प्लॉट घेतलो 21 September 2022 आनी तेणें प्लॉट घेतलो अलॉंग वीथ द एप्रुवल गिवन टू प्रिवियस ओनर, that is Classic City Investment Private Limited, along with the approvals. पूण तेन्ना तेणें एप्रुवल्स पळय घेतले, थंयसर एक थंयसर CRZान तेंकां एक एप्रुवल दिलो सेयींग दॅट द प्लॉट इज ओन्ली विदीन 32 meters फ्रॉम NDZ. तो पळय 100 meters आहलो, तो म्हटलो ताणें ओन्ली 32, वीच कॅनॉट बी. NDZ is width of the creek or 100 meters, whichever is less. आनी हे आमी चॅलेंज केल्ले आहा, हेच चॅलेंज करूंक ना. आनी तिचे सगळे एप्रुवल ऑक्युपन्सी ताका कंस्ट्रक्शन तेजो एक फायनल कंप्लिशन जायनासतना ताका ऑक्युपन्सी दिलेली आहा. हो पळय एक फोटो आहा आनी हो पळय कंपनी आहा पयली सन एंड सेंट आनी इतले वर्टिकल कट केल्लो इन 2006 or 2007. आनी ते सुवातेर ते आतां कंस्ट्रक्शन करता. आनी कितें डिटेल जाय पळय ती परमिशन Permission that after आता दॅट इज आय डोंट नो.
कधी केलं ना तुला मग सध्या आता पोझिशन कितें आतां कन्स्ट्रक्शन करता ते ऑलमोस्ट कंप्लीट जालेलं ते यात आम्ही तुमचं demand गेली ती खूप दिन झालो आता तुमचें डिमांड कितें आमचे डिमांड हा इट शूड बी रिस्टोर इट बॅक टू ओरिजिनल आम्ही आम्ही दुसरे रिस्टोर करून घेतलेले ह्या कालूर पासून एक आमचो एक आहा की आम्ही ऑलरेडी डिमॉलिश इफ इट इज नॉट लिगल ऑल द कन्स्ट्रक्शन शूड बी डिमॉलिश तुमी खंय गेले एनजीटीन गेल्ले NGT is different matter. NGT is Banachi. What is the present? गेस्ट हाऊस येता त्या भायर बंगले येता स्विमींग पूल येता केन्ना जालें स्टार्ट काम कन्स्ट्रक्शन तेजें काम मोदेर मानी येतालें त्या पयले ते सिटी इन्वेस्टमेंट क्लासीक करताले मागीर ते सलमान खानान घेतले तेणे घेतले तेन्ना construction चालू आहा सलमान खान हो सेलिब्रिटी करता हय हय सलमान खान तुका डिटेल्स जाय जाल्यार हेजेर आहा तेचे फोन नंबर पूण आमी आमच्या लॉयरा कडेन एक्सपर्टा कडेन आमी हो जजमेंट दिलेलो आहा आनी ताका स्टडी करून सांगलां विचारलां जी आमकां फुडें वचोंक चान्स आहा वो कितें तेजो ओपिनियन घेतकूच आमी फुडलें डिसिजन घेतलेलें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.